साध्या सालत्या जिवितांत संवसारांत जायत्यो संगती आमकां उलयतात, आमचे लागीं सांगतात म्हाका तुमचेर तितलो अधिकार ना, आमी कोणूच सांगूंक शकना म्हजें रूप फायनल जालें. नो, म्हजो बाप काम करीत आसा. विरुद्ध जावन उलटा जावन चलचो तसलो व्यक्ती म्हणून आमी हर एकल्यान सवाल विचारूंक फावो, हर एका दीस विचारूंक फावो. बाळका जेजुदाई मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो, सोबीत दोन वाचपा आमी आयकली. थोडो वेळ नियाळ करूंक आमचे प्रयत्न. सुनियाळ हांव पयल्या वाचपात हांव घेवंक आशा येता. प्रत्येक जावन कित्याक म्हळ्यार वांजेलांत जिविताच्या आखेरी विशयांत आनी त्या जडते विशयांत आमकां वपारी मुखांत जेजू आमकां शिकयतना तो म्हणटा देवदूत ते सेपरेट करतले. बऱ्या आनी खोट्या मदें देवदूत सेपरेट करता, आमी सेपरेट करचे न्ही. देखून आमी त्या विशयान चिंतून कांय फायदो ना. तें आमचें काम न्ही सेपरेट करचें. तो सर्गाक येता, तो यमकंडाक येता, तें आमचें काम न्ही. तें तांचें काम तें करून दीत. पूण पयल्या वचपांत आमी करचें तसलें, आमी समजोवचें तसलें जायतें आसा. देखून मोठ्यान सांगचें तर जाल्यार जेरेमिया प्रवाद्याक देव कुंभाराच्या घरा वचोंक सांगता. कुंभार आमी पळोवंक ना जाल्यार आयकना आसतालें. कुंभार कशें आयदनां करता, घेवन मातयेची आयदनां. पयलें ताणें माती बरी माती सिलेक्ट करूंक आसा. खंयचीय मातयेंत आयदन करूंक जायना. ताका आवे माती म्हणटा आमी. ती माती, त्या मातयेंत चड रेवणी आसूंक नजो, बरी माती जायची, बरी घालता तो. आनी ताच्या उपरांत ताका उदक घालून ती जायतो तेंप दवरूंक आसा, ती बरी करून वळसोवंक आसा. आनी ताच्या उपरांत जायतें ताचेर काम करूंक आसा, गुड्डावंक आसा, सोमा मुड्डूंक आसा. आनी ताच्या उपरांत तो मुदो घेवन उदक सारकें जायचें, उणें जावं की नजो, चड जावं की नजो, ताच्या उपरांत त्या चक्राचेर दवरून ताका जाय जाल्ले बरें तें शेप करता. आनी तशें सर्वेस्पोर देव जेरेमियाक म्हणटा वच कुंभाराच्या घरा. थंय हांव सांगता तुका कितें हांव सांगूंक आसा, थंय सांगता, तूं बेश्टें वचून पळय. आनी जेरेमिया वचून पळयता. आनी पळयतना कुंभाराच्या हातांतलें एक आयदन ताका जाय जाल्ले बरी शेपाक येना. तें काडून उडयना तो माती, परत्यान तो माती मुड्डिता, परत एक नवें आयदन करता. आनी सर्वेस्पर म्हणटा जेरेमिया पळय, एका कुंभाराक त्या मातयेचेर कितलो अधिकार आसा, कशें करूंक जाता, तितलो अधिकार म्हाका ना गे. म्हाका इस्रायलाचेर ना गे, म्हाका तुमचेर तितलो अधिकार ना गे म्हणलें एक सवाल सर्वेस्पर उडयता. ही एक वापारी बरीच शिकोवन सगळ्या पवित्र पुस्तकांत एक भोव फामाद म्हणून सांगता, भोव सोबीत जायते गुंडाय असो अर्थ आसा. या पवित्र पुस्तकांत जायते असले वापारी आसात. वापारी खाली तोंडांनी सांगिल्ले काणी मात न्ही, वचून पळोवन जावचे तसले एक्टिविटी ताचे तावन लिसांव. देखून आमच्या साध्या सालत्या जिवितांत संवसारांत जायत्यो संगती आमकां उलयतात, आमचे लागीं सांगतात, देव तांच्या मुखांत आमचे लागीं उलयतात. देखून पवित्र पुस्तक खाली बरयलेलें बाय हें मात न्ही, सगळें रसन एक पवित्र पुस्तक म्हणटा पवित्र सभा. सगळें रसने तावून जायत्यो संगती देव आमच्या लागीं उलयता. देखून पयल्यान आमी ह्या वापारी तावन कुंभार आनी मातये तावन आमी कितें शिकयत म्हणून नियाळ करया. पयल्यान देव आमा सोमेस्तांक रूप दिते आसा. आमी कोणूच सांगूंक शकना म्हजें रूप फायनल जालें. नो, ही कीप्स शेपिंग अस. हर एकल्याक तो कितलो व्हड मुनीस जावं दी, कितलो फामाद प्रिचर जावं दी, पाद्र्याप जावं दी, बिस्प जावं दी, पाप साहेब जावं दी, हर एकल्याक तो रूप दिते आसा. देखून जेजू जुवांच्या वांजेलांत म्हणटा म्हजो बाप काम करीत आसा. 100 दिसांनी रचनेचें काम मूक दिलें, पूण तरी जेजू म्हणटा म्हजो बाप काम करीत आसा. देखून आमी हर एकली रुपांतरपणाच्या हंतार आसचें तसली. हर एकली आमी कितलीं खोटी जावं, कितलीं कसल्याय स्थितीर आसूं, देव आमचें तें काम करता. देखून सवाल इतलेंच, हांव देवाक म्हजें तें काम करूंक सोडता गी? डू आय अलाव? कशें माती सोडता, हांव सोडता गी देवाक? या म्हाका जाय जाल्लें बरें मात्र चलोवंक हांव देवाक फरमायतां, या हांव हट्टान हांव तशें म्हजें म्हाका आपूण नाका म्हणून लजे कांठये बरी या म्हाकाच बंद करता गे. होसेया प्रवादीच्या ग्रंथांत आनी एक कंपॅरिजन आसा.
इस्रायल परजेक सर्वेस्पोर देव एका हट्टी पाडी एक वोला येता खट्टी बिलकुल ओडतना खंय तो दनी ओडून व्हरूंक आसता थंय वोसो घट्ट पायदून घट्ट रावता कितले ओडल्यार आयकन देखून हांव बरी माती देवाच्या हातांत शेप घेवंक तयार आसचो व्यक्ती ह्या हट्टी पाडी म्हाका जाय जाल्ले बरी प्रत्येक जावन खंय देव व्हरूंक आसता ताका सोमा विरुद्ध जावन उलटा जावन चलचो तसलो व्यक्ती म्हणून आमी हर एकल्यान सवाल विचारूंक फावो हर एका दीस विचारूंक फावो जर हांव सांगूंक शकता नाव आय एम द सायल हांव देवाच्या त्या कुशेक हांव तयार आसा म्हणलें तसलें जाप मेळटा जाल्यार आमी जाय की भागी भावान भयणी कित्याक देव सादें आयदान करिना सोबित्त आयदान करता सोबित्त रितीन आमकां नेटयता सोबित्त रुपांतरपणांत आमकां वांटो दिता दुसरें आयदान एकाच फरा त्या कुंभाराच्या मोतींत आसा तें रूप घेना तें फाट जालें ताच्या हातांत असो अर्थ न्ही देवाच्या हातांत आमी फाट जाता म्हणून पूण आमच्या जिवितांत जायत्यो संगती आमच्या जिवितांत जावंक शकतात त्यो नीज शेपाक येवच्या पयलें जाय ज्यो आसल्यो तसल्यो पडटाव फुटताव आनी कितें जाता जावंक पुरो सलवणी जावंक पुरो पाताक जावंक पुरो कुटुंब जिवितांत हेर जावंक पुरो विच्छेदन जावंक पुरो एडिक्शन जावंक पुरो कसलोय कश्ट हे एंड न्ही तो माती काडून उडयना परत एक शेप दिता जायते बडे मशीनचे आसा हें पाताक जाल्या उपरांत ही सलवणी जाल्या उपरांत आनी पाटी येवंक ना ताचें जालें देवाच्या हातांत तशें न्ही देव तशें पळयना देव आमकां हर एकल्याक एका नव्यास उर्बे नव्यास नदरेन तो पळयता तिसऱ्यान देवाची योजना यांत्रिक न्ही मॅकॅनिकल न्ही बिलकुल न्ही डायनॅमिक सदांच जिवी सदांच क्रियात्मक देखून आमची मागणी जें कितें आमी मागणें करता जें कितें मन परिवर्तन करूंक आमचें थंय बदलाव हाडूंक जावं पुरो कुमसार जाता ह्या निर्धार घेता तें बेश्टें शुल्लक न्ही दे आर नॉट वेस्ट वर्तो वावर करतात वर्तो वावर खेळटात आमच्या त्या रुपांतरपणांत देखून देव मात्र आमकां शेप दिता न्ही आमचें पार्टिसिपेशन त्या शेप दिवच्या प्रोसेसांत भोव गरजेचें देखून केन्ना हांव देवाक वेळ दिता आयकता तिदवण घेवंक तयार आसा हांव म्हजी सूख हांव वळखता तेन्ना त्या देवाच्या त्या कामांत हांव आत्मेळयता केन्ना हांवें चिंतलें तें सारकें म्हजी सूखूच जावना हेरांक खेळटा हेरांच्या बोट लायता देवाच्या त्या प्रोसेसांत हांव सोमा उलटो रावता देखून ताचें काम देवाचें काम मॅकॅनिकल न्ही सदां हांवें काडिल्ल्या मॅटाचेर होंदून मुकलें मॅट येता जर हांव उलटा रितीन मॅट काडटा तर जाल्यार देव उलटा रितीन मॅट काडिना देव सारक्या रितीक येवचें तितलें राखता चवथ्यान रूप दितना दुखता ती माती हांवें सुरवेर म्हळें साहित्य त्या प्रोसेसांत वळख जावंक आसा ताणें गुड्डावंक आसा मुड्डूंक आसा चिड्डूंक आसा ती माती सोमा हदा जावंक आसा मनशा जिविती तितलेंच जर आमकां नीज खरें रूप देवाच्या मोतींत आसचें तसलें रूप आमच्या जिवितांत येवंक जाय कश्ट समस्या 100% गॅरंटी हेजेस कश्ट समस्या नासतना रुपांतरपण येवंक साध्यत ना आनी त्या मातयेचें निमाणें हंत तें शेप जाल्या उपरांत आयदान तशें दवरना तें सुकोवंक आसा निमाणें तें उज्यान लासूंक आसा तें उज्यान उलपोवंक आसा तें कितलें समर्पक रितीन उलपता तितलें बळ वता नात जाल्यार ना आमच्या जिवितांत कश्ट अविभाज्य अंग आमी चिंतचे नाका हांगा बाळका जेजूस अशें आयले तेन्ना या आनीकय मागण्या गेल्या तेन्ना आमच्या जिवितांत कश्ट येतात पूण कश्ट फूड करूंक जेजू आमकां धैर्य दिता आदार दिता सकत दिता देखून आमी देवा सरशी येवचें कश्ट हे नासता रावना तें फूड करूंक आमकां कॅपॅसिटी मेळटा आनी ह्या खातीर रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अध्यायान 28व्या वाक्यांत सांत पाऊल म्हणटा जो कोण देवाचो मोग करता ताका सर्व संगती ताच्या बऱ्याक पडशें करता सांगना तो देव जो कोण देवाचो मोग करता ताका सगळें बऱ्यांत दिता देव ना सांगना सर्व संगती कश्ट समस्या ताच्या बऱ्याक पडशें करता आमकां कितें जायचें आमच्या बऱ्याक पडशें जायचें न्ही ह्या संवसारी जिविताक मात्र सासणाच्या सासणाक बऱ्याक पडशें देव आशेता आनी करता पंचव्यान कुंभाराचें चक्र गुणूंत आसा केदींच सोगच रावना केदींच थांबना आमच्या आत्मीक जिवितांत
हांव एका स्थितेक पावलो आनी मुखार हांव परफेक्ट म्हणून चिंतूंक साध्यत ना. केदाळा आमी पडतांव आमी नेनाव. देखून देव आमचे थंय खेदिन्स जालें फाल्यां रजा आमच्या आत्मीक जिविताक रजा ना. सदांच ती एक प्रक्रिया. मरता म्हणसर निमाण स्वास घेता म्हणसर आमच्या जिवितांत देव काम करता. मेल्या उपरांत पुलगोत्रींत ताचें काम आसा. देखून तेंच्या बिलकूल रावना. सासणाच्या सासणाक देवा थंय एक जाता म्हणसर. सोवें कुंभाराच्या मोतींत एक आयडिया आसा. कितें करी जेगी म्हणून कसलें आयदान करी जेगी म्हणून ताच्या मोतींत आयडिया आसा. मातयेच्या मोतींत ना. देखून ताच्या मोतींत आसले बरी तो करता. मोडकेक जायत तो डिमांड आसा म्हणून सक्कड मोडक्यो तो करिना. तो कुंडली करता, तो बाणी करता, तो मांडोय करता, दुसरे रितीची आयदनां करता. ताच्या मोतींत गरजे प्रमाणे करता. देखून आमी हरी एकली सेम न्ही. आमकां देवान सेम जावन रसूंक ना. आमकां विविध जाणांक विविध गरजे प्रकार आमकां रचला. एका कारांत ताच्या काराचें इंजीन भोव प्रमुख जावन संपुरो. पूण सगळ्या कार इंजिनींत न्ही. त्या काराक टायरय जायचे. त्या काराक एक बारीक ट्यूबय जायचे. तो पेट्रोल त्या टांकीत जावन त्या इंजिनाक वचोंक. देखून सगळ्यांनी इंजीन जावंक जायना. गरज ना सगळ्यांनी इंजीन जावंक. सगळें कारत इंजीन जालें जाल्यार थंय बसचें खंय. उलपण वचोंक. भाऊ न्ही भयणीनो, देखून आमच्या जिवितांत आमी हरी एकली इगर्जमत्यांत आमच्या कुटुंबांत देवान आमकां एक मिसांव दिलां. तें समजून तें करूंक आसा आमी. देखून आनी एकलोसो मोसर पळोवन अरे तें इंजीन मात्र ताका मात्र तें ड्रायव्हराची सिस्ट थंय ताका स्टेरींग सॉरी जर कितें देव पळयता. देखून देवाच्या मोतींत एक आमच्या विशयांत एक आयडिया आसा. आनी ह्या खातीर जेरेमिया प्रवादी फुडें इल्लेशे मुखार 29 अध्यायांत म्हणटा तुमचे पासो तुमच्या हिता पासो म्हज्या मोतीन कसली योजना आसात म्हूण हांव जाणा. आय नो द प्लॅन्स दॅट आय हॅव फॉर यू. बरोवशान भरलेली योजना. देखून आमच्या हरी एकल्याच्या जिविता विशीं आमी कितली निराश जावं ती सलवंदी. देवाक म्हज्या विशयांत एक योजना आसा म्हणलें उडास दवरचें. पेद्रू नेगारतनाय जेजूच्या मोतींत पेद्रू खंय वचून पावता गे म्हणून जेजूच्या मोतींत कळीत आसा. सावलू दमस्काक वचून तांकां तें परवानगी पत्र नांव करूंक वेतानाय पावलो खंयच्या रितीचो व्यक्ती जावन बदलतलो म्हणून देवाच्या मोतींत आसा. देखून भावा आनी भयणी आमच्या हरी एकल्याच्या जिवितांत खंय वचून पावचें म्हणून देवाच्या मोतींत आसा. निमाणें त्या कुंभारान तें आयदन करूंक जावचें. ती माती मोव आसल्यार मात्र ती माती घट जाल्यार जायना. कितले प्रयत्न केल्यार तें आयदन फुटता आनी उपकारा पडना. ती माती मोव जायचें. खालतेपण म्हळ्यार तें खालतेपणा विने देवाक मिसवूंक जायना. देवाचें काम आमी स्विकार करूंक जायना. हांकार सगळें फुटयता. आमच्या कुटुंबांत आमच्या फिरगजेंत आमच्या समाजांत देव काम करीत आसा. न्ही मात्र आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या समुदायान देव काम करता. आमच्या कुटुंबांत देव काम करता. आमकां रुपीत करता. पूण जायते फावटी देवाचो ताळो देवाचें काम आमच्या जिवितांत जावंक पुरो एकामेकाच्या उतरां मुखांतर एकामेकाच्या सांगातपणा मुखांतर एकामेकाच्या करेक्शना मुखांतर निर्देशना मुखांतर जें कितें देव करता तें मोव माती मात्र स्विकार करूंक शकता. खालतो व्यक्ती मात्र स्विकार करूंक शकता. आज जायते फावटी भावडो आनी भयणीनो आमकां शिकोवंक समजोवंक नाका. वी डू नॉट वॉन्ट टू बी टॉट. वी वॉन्ट टू टीच. आमी हेरांक शिकोवंक कशें येता. तुमी ते एक एक्सपेरिमेंट करा. तूं खंयच्याय एक जागाक वचोंक अशें जाल्यार खंय येचें मनीस जाल्यार सकड येवन सांगता थोडें अशें 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 वचतालें वचचें अशें वचचें तें ह्या बसार वचचें अशें हें घाल सगळ्यांक सांगूंक जाय. पूण तेंच आनी एकल्याक तूं सांगताय तर जाल्यार कितें शिकयताय तर जाल्यार ताचे आड तें केल्लें सारकें न्ही म्हणटना कशें डिफेन्स येता पळय. कशें ना हांवें तशें सांगलें हांवें तशें चिंतलें हांवें अशें केलें हांवें तशें केलें न्ही. आमकां खूब सारान म्हाका व्हडलो समस्या जावचो तो. खंयच्याय एक पाताक एनालायज करना. अशें कित्याक जाता म्हूण सांगतना व्यक्ती आयकूंक तयार ना. कालच अशें उलोवन आसतना समालोचन करनासतना इमिडियट डिफेन्सीव जाली ती व्यक्ती. हांवें म्हळें
तुका इन्सल्ट कर, तुका बेजार कर, हांवें घेवचें खालें आसा. तूं म्हज्या आवयच्या प्रायेची, तुजी सूख दाखोवन दिवं हांव खंय वेता. सूख दाखोवच्याक न्ही, ही सूख कित्याक घडटा म्हणून एनालायज केलें तर जाल्यार समजलें तर जाल्यार बाय तितल्या आतां ती व्यक्ती म्हणजे वय फादर हय यू वॉज डिफेन्सीव. भाऊ न्हू भयणीनो, आमच्या जिवितांत व्हडले मारेकार ते. देव आमकां केन्नाच इन्सल्ट करच्याक, निराशे करच्याक, लजे घालच्याक कितेंच करिना. आमकां बांदून हाडच्याक, सोबित करच्याक, बळवंत करच्याक तो अतिरेकता. ताणें वापरची वाट जायते पटी सादी वाट. साद्या संगती मुखांतर ताणें दिवचें शिकाप आमी समजूंक अत्रेगल्या तर जाल्यार आमच्या जिवितांत जायतीं नवलां, जायतीं अजापां तो करूंक शकता. असल्या संगतींक आमी सक्स जावं. आमेन.